Yanda kay Kirishindi andala bala bala shikara bala andala Urikala bari andala bala bala andala bashandala bari kitiri andala bala basyanda kala bala sandala andala bari kashikala andala bala 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 andala shandala bala andala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया. प्रेज गॉड. कोण करतात की सुरुवातीची मागणी? प्रेज गॉड. Praise God. हांव करता sister. येस. प्रेज. मंगळा बापा अर्कान तुका दिता. आम्ही आज बापा परतून आम्ही तुझ्या उतराप्रमाणे नियाळूंक आणि तुझ्या उतराचो गुणायचो अर्थ समजून घेवंक आम्ही परतून तुझे थंय आम्ही हजर जाल्या बापा. बापा तुवें म्हळाय स्वता तुम्ही पयलें देवाचें राज आणि ताची खुशी म्हणून. वय बापा आम्ही हे सोदून आसा आणि आमकां दिसान दीस तूं आमकां नव्यो उगडापणां आमकां दिवन आसाय बापा. बापा तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमकां शिकयते आसाय बापा. आणि आमच्या जिवनांत आम्ही कशें तुझ्या उतरा प्रमाणे आणि तुझ्या बसवण्या प्रमाणे आम्ही जिये जाय आणि त्या प्रमाणे चला जाय आणि त्या रितीन आम्ही संपूर्ण गायचे जिवीत आम्ही कशें आपणाय जाय म्हणून तूं आमकां सांगून आसाय बापा. बापा तुका अर्गां दिता. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां जायतें आमकां शिकोवन दिल्या आणि ती शिकोवन आम्ही ती खरेपणी आम्ही मानून सतमानता. आणि आज आयच्या ह्या झूम सेशनांत आमचे बहीण हांगा कितें ती आमकां सांगता शिकयता आणि उलयता तें संपूर्ण रितीन तुवें तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे सांगलें म्हणून सांगता म्हणून आम्ही मानून घेतला बापा. बापा त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आणि पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. Thank you, Jesus. कशी असतात सगळी? प्रेज गॉड. आशीर्वादित. प्रेज जीसस. Thank you, आशीर्वाद. Jesus. ओके. आम्ही भरवसता वय हांगा सगळी जे लोक असतात आणि जे लोक युट्यूबात ऐकून असतात ह्या वेळाक सगळी आशीर्वादित असतात म्हण. वय. Praise God. Praise God. थँक्यू जीसस. Thank you, आम्ही Jesus. आशीर्वादित म्हणताना आमकां कितें भोगता कित्याक आमी आशीर्वादीत म्हणटा हर एक वेळार जेन्ना थावन आमी हे उतरांत येयलात न्हय. प्रेज गॉड. वय तर आमी आशीर्वादीत म्हटले तेन्ना आमकां कितें भोगता कितें आमचे मतींत अशें आमकां एक चिंतना येता ना तर कितें वॉट इज द कॉज टू से दॅट वी आर ब्लेस्ड. प्रेज गॉड. कितें ते कारण जावन आसा की आमी आशीर्वादीत आसा म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आम्ही तो आनंद बघून आसा. प्रेज गॉड. वय आनंद आमी बघून आसा कित्याक जेजून केल्ले कार्या वरवीं. वय जे कार्य जेजून ते खुर्साचेर एक कंप्लीट केला एक फुलफिलमेंट केला. वय. प्रेज गॉड. तेजे वरवीं आमकां तो आनंद केदीच सरचो ना आमच्या जिवितांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण ह्यो आनंद खंय थावन येता आमकां सगळ्यांक गोत आसा देवाचे उतरां थावन. आनी कित्याक ते देवाचे उतरां थावन ह्यो आनंद येता आमच्या जिवितांत कित्याक ताणें केल्ले हर एक कार्य ते उतरांत आसात जे आमकां एक बळ दिता ते सकत दिता. वय. प्रेज गॉड. पण आमी जेन्ना जेन्ना देवाचे उतर वाचता आनी नियाळता घडेन उलोवन आसता त्या दाळा आमच्या जिवितांत आमच्या मतींत एक आनंद भोगता कित्याक जेजूचे कार्य आमकां उगडासाक येतात कित्याक ताणें एक कंप्लीट केला ती सगळी कार्य म्हण आमी समजता. वय. प्रेज गॉड.
थँक यू जीसस. जर तर जेजून सगळे कार्य कंप्लीट केला म्हणजे आम्ही पातयेता भावार्थ आसा म्हाका हर एकल्यांक ते कार्य वरवीं म्हाका आनंद मेळ्ळा, जैत मेळ्ळा. प्रेज गॉड. तर ते जैत माझे जिवितांत आज कितें हर एक क्षेत्रांत पळोवंक म्हाका साध्य ना. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. आम्ही पळयता जेन्ना आम्ही सांगता की जेजून सगळे कंप्लीट केला, सगळे जेजून संपदला म्हण जेजून उलयला न्ही खुर्साचेर, लास्ट उतर सांगला संपादले आता म्हण. प्रेज गॉड. तर तेन्ना आम्ही पातयता की ते सगळे कार्य आमच्या जिवितांत कसले सैतानाची कार्य आसून दी, कसले आमच्या जिवितांत एक नकारात्मक सिच्युएशन आसूं दी, थंयथावन आमी भायर येयलात म्हणजे एक आमकां भरवसो आसा न्हय. प्रेज गॉड. पूण ते जेजूचे कार्याचे ती सकत आमच्या जिवितांत पळोवंक जाय तर हांवें कितें करची गरज. प्रेज गॉड. कितें हांवें करचें ते कार्या वरवीं जे सकत वाळटा ते जेजूच्या कार्याचे माझे जिवितांत पळोवंक म्हाका कशें साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ते साध्य जाता देवाचे उतरान जेन्ना हांव देवाचे उतर घोशण करता माझे जिविताचेर, माझे घरचे हर एकले सदस्याचेर आमी जेन्ना घोशण करता. घोशण करचे म्हणजे कितें. प्रेज गॉड. आमी घोषण करचे डिक्लरेशन. प्रेज गॉड. डिक्लरेशन. देवाच्या बसवण्या आम्ही उसारचे आणि ते सतमानचे. होय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवाचे उतर आमी सतमानचे, भावार्थान सतमानचे आणि ते आमी उच्चारचे. होय. प्रेज गॉड. तर देवाचे उतर जेन्ना आमी घेता आणि उलयता आमी साबार लोकांचे जिवितांत पळयता की सांगतात जेन्ना एक टेस्टिमनी आमी आयकता आणि आयकले की तेजे जिवितांत हे उतर घेवन तेका जैत मेळ्ळे. तर माझे जिवितांत हांव हेच उतर घेता पूण आणि हांव उलयता म्हण तो मुखार सरता तो मनीस पूण ताका जैत पळोवंक साध्य जायना. कितें डिफरन्स जाता थंय. सेम उतर घेता तो मनीस पूण ताका जैत थंय पळोवंक साध्य जायना. कित्याक पळयला न्ही असले सिच्युएशन्स तुमी. प्रेज गॉड. कितें ते साध्य जायना. एकट्याचे जिवितांत आमी पळयता जैत ते मनशाक लागता. तेच टेस्टिमनी आयकून अनेकलो मनीस ते जेन्ना ते उच्चारता तीच उतरां तेजे जिविताचेर तेजे सिच्युएशनाचेर साबार फाटी आमी पळयता जैत लाभना. कित्याक. प्रेज गॉड. कित्याक थंय एक डिफरन्स आसा भावार्थाचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. भावार्थाचे एक डिफरन्स लागता आणि जे हांव उच्चारता ते उतरा प्रमाणे माझे जिवीत हांव वाडोवन आसा. प्रेज गॉड. की ना हांवें पळोवचे गरजेचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू जीसस. कित्याक जेन्ना आमी देवाचे उतर घेता एक घोशण करचे म्हाका एक सकत सुरवात जाता पूण सुरवातेक म्हाका ते एक पयले फावटी आमचे जिवितांत ते आमी पळयलां जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत आयला आमकां पयले फावटी देवाचे उतर मेळ्ळे तेन्ना आमच्या जिवितांत कसले चेंजीस जावना. आमी जस्ट एक हॅबिट ना एक रिच्युअल कशें म्हणटा सवय कशें जाता तशें बाय हार्ट जाले सारकें आमी ते सांगतालीं उतरां. वय. प्रेज गॉड. पूण आमचे काळजांत हांव केन्ना हांव पातयेवन हांव ते घोशण करता. एक घोशण करचे सकत आणि ते एक अथॉरिटी कोणाक मेळटा. प्रेज गॉड. घोशण करची अथॉरिटी कोणाक मेळटा. कोणाक दिलेले रावता ते. प्रेज गॉड.
कोणाक असा एक घोषण करची सकत ते पावर कोणाक दिला देवान? सतमंतल्यांक. सतमंतल्यांक. कित्याक देवाचे उतर आमकां शिकयता जॉन 1:12. जॉन chapter 1 जुवांचे शुभवर्तमान chapter 1 verse 12. थंय आमकां सांगता जे कोण देवाक जेजू क्रिस्ताक तेजे उतराक आमी सत म्हणता, तेका आपणायता, तेका स्वीकार करता, ते सगळ्यांक देवान आपलो भुरगो म्हूण लेखलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण आपणाक हांगा कितें बरयला? पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावची हक्क ताणें दिला. एक रायट आमकां दिला की देवान जे लोक आमी सतमंता देवाचेर म्हण आमी सांगता, आमी देवाचेर एक गर्वान म्हण येता, वी बोस्ट ऑन आवर लॉर्ड जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां खंयची गर्व ना आमचे हितून, पूण आमकां एकच एक गर्व आसा, ते जावन आसा आमचे जेजू क्रिस्ताचे, जे ताणें कार्य केला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जे कोण आपणाक स्वीकार केल्या म्हणल्यार हे देवाचे उतराक स्वीकार केल्या, त्या सगळ्यांक समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. तर आज आमी देवाक म्हणल्यार हे देवाचे उतराक आमी स्वीकार केलात. प्रेज गॉड. आमी ते स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमकां देवाचे नांवाचेर ते विश्वास दवरलेल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं म्हण लेखलात जेजून आमकां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी देवाची भुरगीं म्हणल्यार कोण? आमी. आनी आमी जे भुरगीं जावन आसा, आमी ते राजाची भुरगीं. आमकां खंय सांगता की देव आमी एक राजा जावन आसात? जेजू क्रिस्त एक राय आसा वय? प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्त एक राय जावन आसा आमच्या जिविताचो. येस, ही इज द किंग. Yes, he is the king. ही इज द किंग. Yeah. तर आमी कोण? आमी कोण जाता? एक किंग म्हणल्यार आमी ते राजाची भुरगीं. भुरगीं. प्रेज गॉड. तर आमकां ते एक अथॉरिटी दिला देवान, आपणाले केल्या हर एक ते जैताचे आमी जे जेजून कार्य केला, तेका स्वीकार केला, ते सगळे आमी पातयला, ते सगळे आमी विश्वास दवरला, तर आमकां ते हक्क दिला देवाची भुरगीं जावंक. आनी देवाची भुरगीं म्हणल्यार आमी एक रायाची भुरगीं. आमी प्रकटण उगडापण. प्रेज गॉड. रेव्हलेशन ब्रदर. वय उगडापण. उगडापण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. उगडापण chapter 1 verse 6. Verse 6. Yes. Praise God. वाचतात की ब्रदर कोण? Okay. देवा तावन तशेंच ताच्या सिंहासनासमोर असलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयला आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्त तावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत. पुरो ब्रदर. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा लास्ट तुमी पळयतात, आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यान. सबारपटी आमी क्रिस्तांवपणांत आमी फकत आमी खंय इगर्जींत गेले की आमकां
एकच एक फोकस रावता की आमी एक आमी याज्ञिकाची सेवा करून आसाव. प्रेज गॉड. सॅक्रिफायस करून आसाव. प्रेज गॉड. पूण हांगा म्हणटा देवान आमकां याज्ञीक राय कुळी केल्यान. वी बिलोंग टू किंग्स जनरेशन. राय कुळी केल्यान तो करचो ना, पूण तो आमकां ऑलरेडी एक राय कुळीचे एक सदस्य आमकां केला. प्रेज गॉड. सर आमी खंयचे कुळयेची? प्रेज गॉड. राय कुळीची. राय कुळीची. तर एक राय कुळी जावन असली आमी, प्रेज गॉड, आमी सबारपोटी इगर्जींत आमी मागणे करता आमचे पयले जिविताचे. थंय हांगा पळोवचें ना, आमचे जिवितांतच आमी पळयलां. आमी देवाचे उतरांत येवचे पयले आमी देवाक मागून असली, जेजू म्हाका म्हाज्या जिवितांत म्हाका बरेपण दी, म्हाजे भुरग्यांचे बरेपण दी, म्हाका बरी भलायकी दी, सगळे दी दी म्हण आमी मागून असली. पूण जेन्ना आमकां हें उतर सांगता आमी एक राय कुळयेची, देवान आमकां आपलो भुरगो म्हूण केला, तर आमी एक रायाची भुरगीं. तुमी पळयलात खंय तरी एक रायाचे, एक राजाचे, एक राष्ट्र चलोवचे ते राजाचे एक भुरगे मागून रावता आपल्या बापाय लागीं ना तर आपल्या घरचे सदस्यां कडेन. कोणा कडेन मागून रावता तो भुरगो? एक रायाचो भुरगो ना. ना. कित्याक? तो एक राय कुळयेचो जावन आसा. आनी ताका अधिकार आसा. अधिकार आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जे अधिकार ते रायाक असता, ते राष्ट्राचे रायाक, तेंच नेक्स्ट जनरेशन ते भुरगो जाता ते अधिकाराच्यो एक स्थानार बसच्यो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आज आमकां जेजून सगळे आपले कार्य वरवीं संपयल्ले ते सगळे कार्य वरवीं खुर्साचेर आज आमकां जेन्ना आमी सतमानून देवाक तेजे उतराक जेजूक आमी स्विकारता. आमी जॉन 1 वर्स नंबर 12 पळयले पयले जुवांचे शुभ वर्तमानांत की जेजून समेस्तांक जे कोण तेजेर विश्वास दवरता तांकां सगळ्यांक समेस्तांक ताणें आपले भुरगे जावचे एक अधिकार दिले. तांकां आपलो भुरगो म्हूण लेखलो ताणें. प्रेज गॉड. आनी हे उगडापणाचे पुस्तकांत आमी पळयता ह्या स्क्रिप्चरांत की आमकां सांगता आमी एक राय कुळयेची. ते राय कुळयेची ते रगत आमचे भितर वाळटा. प्रेज गॉड. कित्याक जेजूचे स्पिरीट पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. तर आमी कोणाची? एक राय कुळयेची आमी भुरगीं जावन आसात. तर आमकां जे कितें कार्य केलां जेजून, तेजे अधिकार आमकां दिला जेजून. जशे जेजून ह्या संवसारांत आसतना तेजे जिवीत जियेलो, आमकां तो एक उदाहरण जावन आसलो. प्रेज गॉड. हर एक वेळाक जेन्ना एक परिस्थिती येताले तेजे मुखार, तो देवा लागीं आपले बापा लागीं मागतालो, पूण तो म्हाका सर्गींच्या बापा म्हाका हें कर, हे हांगा हे मनशाक गूण कर, म्हाका ही सकत दी गूण करची म्हण तो मागून रावना. ताका अर्घा दिवन आसलो की तुवें हे कार्य केलां म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक तो एक तेजी आयडेंटिटी, ताका अथॉरिटी आनी आयडेंटिटी तेजे कोणाचे भितर आसा म्हणजे ताका वळख आसली. प्रेज गॉड. तर आज आमकां जेजू आमची आयडेंटिटी कितें, आमची वळख कितें, खंयचे पोझिशनार आमकां धरयला जेजून, ते आमकां आपले उतरांत शिकयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. तर देवाचे उतरांत जे सकत आसा ते सकत आमचे जिवितांत हर एक वेळाक आमची जे परिस्थिती आमी वयता थंय तावन हांवें भायर येवंक जाय, तर घोशण करची गरजेची. आनी कोण घोशण करता? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोण घोशण करता? एक अधिकारांत असलो मनीस घोशण करता. आनी आज ह्या संवसारांत आमकां ते अधिकार जेजून ऑलरेडी दिला. तेजी वळख आमी जेन्ना करून घेता की म्हाका
ते अधिकार माझे अधिकार कोणाचे हितून आसा ह्या संवसाराचे दृश्टीन हांव पळयल्यार हांव ह्या संवसारीचे उतरांत हांव जर तर हांव आयकून आनी आयकून म्हाजे आयडेंटिटी थंय हांव सोदून रावलो तर म्हाका जैताची एक रायकुळयेची ती एक जैत वरचे परिस्थितीचेर म्हाजे अथॉरिटी आनी वळख म्हाका कळून येना प्रेज गॉड पूण जेन्ना हांव सत म्हणटा जेजूचेर आनी जेजूचे उतरान म्हाजे आयडेंटिटी कितें आसा ते अथॉरिटी म्हाका दिला जेजून म्हणजे केन्ना हांव ते एक अथॉरिटीचे आयडेंटिटी हांव वळखून घेता प्रेज गॉड त्या वेळार हांव जेजून जैत वेता तेजे उतरांत हांव म्हाका जैत मेळटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस ब्रदर गलेशियन्स चॅप्टर 4 प्रेज गॉड वर्स नंबर chapter 4 verse 1 आता हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया दायजाचो हक्कदार भुरगेप्रायाचो आसा तेदळ पर्यंत सगळे आस्तीचो तो धनी वयतरी तो एक गुलामा बरी स्वतंत्र नातलोलो म्हणयेत praise God thank you Jesus आता हांव कितें सांगता ते चिंतून पळया दायजाचो हकदार भुरगेप्रायाचो आसा तेदोळ पर्यंत सगळे आस्तीच्यो तो धनी वय तरी तो एक गुलामा बरी स्वतंत्र नातललो म्हणये प्रेज गॉड एक भुरगे आमचे घरांत असता वय प्रेज गॉड आमचे भुरगे आसात न्ही प्रेज गॉड हे वर्स आमकां सांगता एक भुरगे प्रायाचेर भुरगे हर एक वेळाक आमचे भुरग्यांकच आमच्या घरांत आमी पळयल्यार भुरगे हर एक वेळाक आपल्या आवय बापायचेर डिपेंडंट रावतात न्ही तांकां अधिकार दिल्यार ती ते घर चलोवन व्हरतात की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्यार घरची ना प्रेज गॉड सगळे विशयांक तेणी आपल्या आवय बापायचेर जे पयलीं तांकां ते एक मॅच्युरिटी येना तांकां ते स्वतंत्रताय ते एक पर्टिक्युलर एज मॅच्युरिटी येना थंय पयल्यान आमी तांकां ते रेस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक साध्य जायना आनी दिलेरी तांकां ते घेवची तितली सकत तेंचे लागीं आसना प्रेज गॉड थँक यू जीजस हे जर एक भुरगे म्हण हांगा आसा आमी ते ग्रीक वर्ड कितें आसा ते भुरग्याचे म्हणल्यार जे ग्रीकांत आमी ते भुरग्याचे एक मिनींग पळोवंक गेल्यार आमकां मेळटा थंय निपियोस म्हण निपियोस प्रेज गॉड एक भुरगे म्हणल्यार निपियोस आनी निपियोस म्हणल्यार तेजे मिनींग कितें एक जे भुरगेक उलोवंक कळना त्या भुरग्यांक निपियोस म्हणटात आनी ग्रीक ट्रान्सलेशनांत हे भुरगे म्हण ऑलरेडी तेणी ते रेफरन्स दिला प्रेज गॉड तर हांगा भुरगे म्हटल्यार आमकां दिसता की एक भुरगे घरचे आसा ताका उलोवंक कळटा साबारपटी भुरगे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता ते आमकां चिंतून येता पूण आमी जेन्ना ते ओरिजिनल ट्रान्सलेशनांत आमी पळयता तर थंय ते भुरगेचे प्रॉपर मिनींग दिला की ते भुरगेक उलोवंक कळना प्रेज गॉड थँक यू जीजस आनी उलोवंक ते भुरग्यांक जाय तो दायजाचो हकदार जायजे ते भुरगे तर ते भुरगेक एक अधिकारान उलोवंक ताका कळचे एक गरजेचे न्हय प्रेज गॉड जे अधिकारांत असतात आमी कामार आसतात थंय आमी पळयता कशें आमचेर ती अधिकारी आमचेर ती उलयता वय न्ही प्रेज गॉड थँक यू जीसस एक अधिकारांत आसलो मनीस कशें उलयता आमचे कामाचेर आमी पळयलात न्ही कामाचे स्थानार प्रेज गॉड तांकां एक अधिकार आसता जे कितें ती सांगतात आमी ते करूंक जाय वय प्रेज गॉड तशें एक भुरगेक उलोवंक जायना जे आमी ग्रीक ट्रान्सलेशनांत पळयले ते भुरगे म्हटल्यार एक जे भुरगेक उलोवंक सोमा कळना त्या भुरगेचे रेफरन्स दिला म्हटल्यार एक भुरगेक जे पयल्यान अधिकारान उलोवंक कळना जे पयल्यान ते रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते अथॉरिटी ते आयडेंटिटी ताका कळना प्रेज गॉड ते पयल्यान ताका ते आस्तीच्यो धनी तो जायना प्रेज गॉड तो एक गुलामा बरीच रावतलो
प्रेज गॉड. आज जर म्हाका माझे आयडेंटिटी, माझी एक वळख म्हाका गोतो आसा, खंय माझी वळख आसा, माझी वळख जाय जे देवाचे उतर, माझे वळख जाय जे जेजूचे कार्य जे ताणे कंप्लीट केला. प्रेज गॉड. आणि जेन्ना हांव हे वळखून घेता, प्रेज गॉड, ते दाडा हांव देवाच्या हर एक कार्याच्यो एक तेजे धनी जावूक हांव साध्य जाता. नातर हांव ते सैतानाच्या हातांत एक गुलामा बरी. माझे लागीं ते एक स्वतंत्रताय आसा, पूण हांव जे पयलें हांव देवाचे उतर घेयना आनी हांव घोशण करूंक सुरू करना, ते पयलें हांव स्वतंत्रताय जावंक साध्यच ना. प्रेज गॉड. आनी तेच हे वर्स आमकां शिकयता, जेजून ऑलरेडी आमकां स्वतंत्रताय केला, स्वतंत्र आमकां दिला. प्रेज गॉड. आमकां फ्रीडम दिला जेजून. आमी एक गुलामा बरी नात. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सबार फावटी आमी मागणें करूंक वयता, जेन्ना जेन्ना आमी मागणें करूंक वयता, आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां शिकूंक मेळटा कशें आमी एक मागणें करची रीत जायचे. आमी आमचे एक कुडांत वचून आमी जेजू लागीं, देवा लागीं आमचे संबंध जोडूचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आनी जेन्ना हांव ते कुडांत वयता, म्हाजे पर्सनल कुडांत वयता, आनी ते एक रिलेशनशीप, ते एक संबंध जेजूचेर हांव जोडता, आनी त्या वेळाक हांव थंय एक आमी जशें आमी उगडापणाची चॅप्टर 1 वर्स 6 आमी पळयले, एक याज्ञीक रायकुळी, म्हणल्यार आमकां इंग्लीश बायबल म्हणटा, ही हॅज मेड अस किंग्स अँड प्रिस्ट. म्हणल्यार आमकां ताणें याज्ञीक केला आनी आमकां एक याजकपणाचे याजकपणाची आनी आमकां एक रायकुळी, राय केला. प्रेज गॉड. तर केन्ना हांव राय जायचे, केन्ना हांवें याज्ञिकाची सेवा करची, तेजी डिफरन्स आमकां कळची. प्रेज गॉड. याज्ञिकाची आमी सेवकाय करता, ते फकत इगर्जीचे फादर्स अशें आमी चिंतून आसता. प्रेज गॉड. पूण आमी याज्ञिकाची सेवा आमचे पर्सनल लायफांत कशें करीचे, आमी ते संबंध जेन्ना जोडता, आमी आमचे मागणेचे कुडांत आमचे पर्सनल टायम जेन्ना हांव स्पेंड करता जेजू वट्टू, प्रेज गॉड, त्या वेळाक जाता ते म्हाजी याज्ञिकाची सेवा. हांव थंय तेजे लागीं हांव टायम स्पेंड करता, हांव सॅक्रिफायस करता म्हाजी टायम, हांव सॅक्रिफायस करता म्हाजे सगळे संवसाराचे विशय, आनी हांव ते सगळे सायडीन दवरून हांव वयता जेजू लागीं, तेजे लागीं हांव टायम स्पेंड करूंक. आनी थंय जाता म्हाजे देवाचेर एक संबंध जोडची एक कार्य. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना हांव हे कार्य करता, त्या म्हाजे पर्सनल कुडांत हांव जेन्ना हांव प्रार्थना करून हांव भायर येता, आनी जेन्ना म्हाजे पर्सनल लायफांत हांव येता, संवसारी जिवितांत हांव जियेता भायर येवन, त्या वेळाक म्हाका सबार तराची परिस्थिती म्हाका दिसून येता. सबार तराची म्हाजी ही एक सेन्सस आसात, 5 इंद्रिया आसात आमकां. प्रेज गॉड. ते 5 इंद्रियाचेर हांव कितें सेन्स करता संवसारी जिवितांत, तेचेर हांवें जायत कशें व्हरचें, जे हांवें संबंध जोडला जेजू लागीं. प्रेज गॉड. त्या वेळाक हांव जेन्ना भायर येता म्हाजे संवसारी जिवितांत, थंय घोशण करचें. प्रेज गॉड. ते एक म्हत्वाचें आसा. आनी घोशण करचें केन्ना, जेन्ना म्हाका गोत्तो आसा की हांव कोण जावन आसा जेजू क्रिस्तांत, हांव कोण जावन आसा, आनी म्हाजी आयडेंटिटी कितें आसा जेजूत हांव. प्रेज गॉड. हें जेन्ना हांव वळखून घेता, त्या वेळाक म्हाजें जिवीत एक रायकुळीचें एक जिवीत जाता. कितें, हांव राय म्हूण आपणाक वळखून घेता जेजू क्रिस्तांत हांव, आनी थंय हांव घोशण करूंक लागता. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना जेन्ना हांव देवाची उतराची घोशण करता, प्रेज गॉड, थंय म्हाका जैत येता. प्रेज गॉड. आनी हें जैत कित्याक येता त्या वेळाक घोशण केले वरवीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. कित्याक थंय जैत येता जेजूचे उतर आमी उलयले तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. कितें कशें ते जैत येता देवाचे उतर आमी उलयले तर. आमी येस ब्रदर. भावार्था वरवीं भावार्था वरवीं आमी जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 12 पळोवया. प्रेज गॉड.
Jesus. तेदना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो पारो करतां. Praise God. Thank you, Jesus. तेदना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो पारो करतां. प्रेज गॉड. एक पारो कोण करता आमचे? आम्ही पळयलात कोण करता पारो? प्रेज गॉड. आम्ही कंपनीत कामार असल्यार गेट कीपर असता, सेक्युरिटी. प्रेज गॉड. येस, आम्ही अपार्टमेंटांत रावल्यार सकल सेक्युरिटी रावता गेटा वयर वय. प्रेज गॉड. तर तो एक पारो करना आसा, राखोन आसा. इंग्लिश बायबल म्हणता, आय एम वेटिंग टू ब्रिंग माय वर्ड इन टू फुलफिलमेंट. कित्याक जेन्ना आमचे तोंडांतल्यान आमी एक नकारात्मक उतरां उलोवन आसता, प्रेज गॉड, ती उतरां उलोवन प्रेज गॉड, त्या वेळाक सैतानाची कार्यां सडीत जाता. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी देवाची उतर उलयता, तेन्ना देव थंय पारो करनासा. केन्ना ह्या मनशाचे तोंडांतल्यान एक उतरां येता जे हांवें उलयलां, जे जेसून उलयलां तेजी वळख हांव घेवन, हांव तेजी आयडेंटिटी, म्हाजी आयडेंटिटी तेजे उतरांत हांव फायंड आवट करून, हांव पारखून पळोवन ते हांव उतर घेता आनी उलयता. थंय देव राखून आसा. केन्ना ह्यो मनीस उलयता आनी हांव ते कार्या रुपाक हाडटा, फिजिकली आमचे सेन्सस दिसोवन. प्रेज गॉड. तर हर एक वेळाक देव राखून आसा तेजे उतर. हांगा जेरेमायाक सांगता देव, माझे उतर पूर्ण करचे खातीर, एक संपूर्णकायेक ते हाडचे खातीर हांव ताचो पारो करनासा. प्रेज गॉड. तर आज आमी खंयची उतरां उलोवन आसा? एक घोशण करता, तर ते घोशण कसली जावन आसा? देवाची उतरां बरी आसा, कितें हांव आपले स्वबुद्धीन, आपले ओन अंडरस्टँडिंगान हांवें जे उतर घेयलां तेजी कितें ते हांव उलयता म्हणचे पारखून हांवें आयडेंटिफाय करून उलोवचें गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. प्रेज गॉड. कितें हर एक वेळ आमी जेन्ना परिस्थिती येता, आमचे भोंवतणी आसची लोक उलयतात, सबार उतरां उलयता संवसारी विशयान. प्रेज गॉड. आनी सबार उतरां आमकां आयकूंक मेळटा, जावन दी ते डॉक्टरचे रिपोर्ट, लॅब रिपोर्ट्स कोणी उलोवना, तर आमचे मायंड आमकां उलोवंक सुरवात करता. प्रेज गॉड. आमची मन आमी नवीकरण हर एक वेळा करचे गरजेचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी सबार फाटी आमी पळयता हे आयकून, संवसाराची विशयां आयकून आनी आयकून लोकांचे आमी तेंचे बरी जाता, देवाची उतराची वळखच आमकां नासता. प्रेज गॉड. एक वेळाक आमी तशी आसली न्ही. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरांत येवचे पयले. पूण आतां आमकां हे खरें वळख आमकां मेळ्ळा. प्रेज गॉड. आमी कोणा लागीं एक सिंपती जोडूंक वयचे न्ही. सबार फाटी लोक वयतात, हांवें म्हाजी परिस्थिती दाखयल्यार म्हाका पयशांचे थोडे हेल्प मेळटले. प्रेज गॉड. जाता न्ही असले परिस्थिती. प्रेज गॉड. पूण जेजू सांगता, हांवें तुजे सगळे गरजो पुरो केला. प्रेज गॉड. पूर्ण केला तुजी सगळे गरजो. थँक्यू जीजस. आमी ते उतर घेनासतना, तेजी वळख आमकां नासतना आमी फकत ते संवसारी विशयांतच आमी आमची सेन्सस लावन दवरता आनी त्या वरवीं आमी ते एक सिंपती लोकांची आमी अट्रॅक्ट करून घेवंक, आमी हर एक वेळाक आकर्शण करून घेवंक, आमी हर एक वेळाक संवसारी रितीन चलोवंक आमी मुखार सरता. प्रेज गॉड. पूण जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपले वळख दाखोवन दिता. कित्याक देव आपले उतराच्यो खरेपणी विश्वासपणाचो देव जावन आसा आमच्यो जेजू क्रिस्त.
जर आम्ही तेजे उतरावरी आम्ही चलो ना आम्ही चुकली पण जेजू आम्ही परतून तेजे लागी गेली तेजे उतरावरी तर तो आमका आपणायता आणि स्वीकार करता आपले भुरगे म्हण आमका स्वीकार करता प्रेज गॉड तो एक विश्वासपणाचो विश्वास योग्य म्हणतात ने प्रेज गॉड faithful God. He is a faithful God, though we are unfaithful to Him. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. तर असले जेजूची आम्ही एक आयडेंटिटी जेन्ना आम्ही वळखून घेता त्या वेळाक आमचे घोषण करची जेन्ना जेन्ना ते दोंगर आमचे मुखार येऊन रावता त्या वेळाक आमचे ते येयल्ली परिस्थितीचे ते दोंगर आम्ही कशे ते जागेत हांव पयस करचे आमच्या जिवितात हांव म्हणजे आमकां देवाचे उतरांत शिकयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस ब्रदर जोब chapter 22 thank you Jesus praise God thank you, Jesus Job chapter 22 verse 28 praise God तुझे सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो आणि तुझे वाटेर उजवाड फांगतलो praise God हांगा दिला तुझो सर्व येवजण्यो सुफळ जातलो पण इंग्लिश बायबलान दिला you will declare the word and it will be established praise God thank you Jesus थंय दिला you will declare the word म्हणल्यार तू ते उतर घोषण करतलोय घोषण करता आणि ते स्थापित जातले प्रेज गॉड म्हणजे अधिकार थंय दिसता वय प्रेज गॉड हांगा येवजण्यो सुफळ जातल्यो म्हण दिला पण थंय दिला इंग्लिश बायबलान तू घोषण करतलो ते उतर आणि ते घोषण केल्ले हर एक उतर स्थापित जाता स्थापित जावचे म्हणले इट विल बी एस्टॅब्लिश्ड म्हणल्यार ते एक फिक्स जाता इट इज ऑलरेडी सेटल्ड ते एक ना दिसचे ते संवसारांत ते एक अनसीन वर्ल्ड जे आम्ही सांगता प्रेज गॉड थँक्यू जे भावार्थ म्हणल्यार आमकां दोळ्यांक दिसना तेजेर पातयांचे न्ही प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर त्या एक संवसारांत जे आमकां दिसून येना ते एक भावार्थाचे एक संसार आसा जेजू क्रिस्तांत जेन्ना आमी जियेता तर अनेक एक वर्ल्ड क्रिएट जाता जे जावन आसा एक फेथ वर्ल्ड एक भावार्थाचे जिवीत प्रेज गॉड जे आमकां दोळ्यान दिसून येना प्रेज गॉड तसले ते थंय ऑलरेडी सेटल जाला हर एक वस्तू आमच्या जिविताक जे कितें बरेपण जाय ऑलरेडी देवान थंय सेटल केल्ले आसा प्रेज गॉड पूण हांगा देव म्हणटा आमकां तू ते उतर घोषण कर आणि ते तुका स्थापित जातले थंय ऑलरेडी स्थापित जाला पूण जेन्ना हांव ते बरेपणाची उतरां जेजूचे उतरा बरी हांव उलयता माझ्या जिविताचेर तर ते सुफळ जाता आणि ते माझ्या जिवितांत हांगा माझे फिजिकल सेन्स माझे दोळ्यांनी हांव पळोवंक म्हाका स्थापित जावन देव करून हाडटा प्रेज गॉड प्रेज जीसस थँक्यू जीसस तर जेन्ना ते स्थापित जावन ते सेटल जायना पूण मुखार हांगा सांगता आणि तुझे वाटेर उजवाड फांगतलो प्रेज गॉड खंयची ती वाट आमच्या जिविताची फ्युचर आमची जिविताची वाट आमचे हर एक वेळाक आमी जे जिवीत जिवन आसात ह्या संवसारान प्रेज गॉड ते हर एक वाटेर आमी कसली परिस्थितींत आमी वयता आणि त्या परिस्थितीचेर आमी जेन्ना देवाची उतर घोषण करता ते स्थापित जाता प्रेज गॉड आणि स्थापित जाल्ले थंय एक उजवाड आमकां आमचे वाटेर आमच्या जिविताचेर उजवाड फांगता प्रेज गॉड काळोख थंय नापयस जाता प्रेज गॉड
थँक यू जीसस. कित्याक जे खंय एक उजवाड आसता प्रेज गॉड थंय काळोखाक कसलोच जागो ना वय वय प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कित्याक आमी एक रुमांत गेली काळोखाचे कुडांत गेली आनी आमकां कितें सोदूंक जाय आमकां सोदूंक मेळटले ते काळोखाचे कुडांत. तशेंच आमकां वचून सोदूंक गेले आमकां मेळटले आमकां कितें सांडलेले वस्तू प्रेज ना. गॉड ना. आमी कितें करीजे प्रेज गॉड उजवाड करचे. थंय आमी उजवाड पेटोवंक जाय. एक स्विच ऑन केले की ते उजवाड आनी काळोख एक फायट करूंक सुरू करतात की प्रेज गॉड. इमिडिएट ते काळोख धांवता. नापायंत जाता न्हय प्रेज गॉड. थंयथावन ते काळोख धांवडायता ते उजवाड येता आनी ते काळोख धांवडायता प्रेज गॉड वय प्रेज गॉड जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर तशें आमच्या जिवितांत जेन्ना हे देवाचे उतर म्हणजे एक उजवाड आमी उलयता आमच्या तोंडान प्रेज गॉड त्या वेळाक आमचे जिविताचे हर एक क्षेत्राचेर जावन दी ते आमच्या भुरग्यांच्या जिविताचेर जावन दी आमचे फायनान्शियल एरिया जावन दी आमचे एक संबंधा विशयान प्रेज गॉड काजारी जिवितांत आमचे भलायकीचे प्रेज गॉड सगळ्यांचेर एक उजवाड फांगता प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी ह्या वेळाक जेन्ना आमी घोशण करनासता त्या वेळाक साबार पावटी आमकां सैतान हाडता परिस्थिती दाखयता की हे जावचे साध्य ना. आमचे मतींत एक चिंतना हाडता हे साध्य ना. जे तू उलयता तुजी येवजण्यो जे तू चिंतून आसा देवाचे उतरा बरी हे जायना म्हणजे आमकां दाखयता सैतान न्हय प्रेज गॉड. जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत येता आनी चड उलोवन आसता थंय आमची परिस्थिती आनी बरें जायचे ते आनी चड रॉंग डायरेक्शनांत वयता न्हय प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण ते वेळ जावन आसा खंय हांव स्थिर रावतलें. हांव थंय एक अडीक जावन रावतलीं की देवाचे उतरानच म्हाका जायत मेळटा प्रेज गॉड. तुमकां एक सांस एक टेस्टिमनी शेअर करता. मुंबय आमची एक फॅमिली आसात आमची कझिन सिस्टर्स 5-6 सिस्टर्स आसात प्रेज गॉड. सिस्टर अनिता लास्ट इयर गेल्ली थंय तेंचे घराक टॉक आनी दिवंक. सिस्टर अनिता वळखता तांकां प्रेज गॉड. आनी तेंचे एक कझिनाचे बिझनेस आसा प्रेज गॉड केबल कनेक्शन. तेंचे एरियांत थोडे एरिया दितात न्हय प्रेज गॉड केबल कनेक्शन टीव्ही केबल कनेक्शन प्रेज गॉड. त्या बिझनेसांत तांकां लास्ट जानेवारींत एक नोटीस येयले. तेंचे बराबर बिझनेसांत जे काम करतात तेणीच ते थोडे चेंजीस केले नंबरांत आनी ते सबमिशन केले इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट चेंजीस करून फॉल्ट दाखयले आनी हेंकां गोत नासतली प्रेज गॉड. आनी ती रडोन आमकां कॉल केली. हांवें आनी म्हाजे हजबंड दोनी लोकांन तिका कन्विन्स केले देवाच्या उतरान. तिका 1 मंथ घडेन ती भियोन आसली देवाच्या उतरांत पयलींच आसली ती प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जे वेळाक फर्स्ट टायम हे परिस्थिती येयली इतली कठीण परिस्थिती तिका गोत नासली. तेंचे बिझनेसांत कामात असलींच लोकांनी हे फिगर्स चेंज केले नंबर्स चेंज केले आनी ते सबमिशन ऑलरेडी जाले. म्हण इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी सबमिशन जाले तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स आनी थंय थावन तांकां नोटीस येयले बिझनेस क्लोज करचे कित्याक हे फेक तेणी चलोवचे म्हण. आनी ते रिसेंटली स्टार्ट केले बिझनेस न्हय तेणी ऑलरेडी साबार वर्सां थावन ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स जावन गेली तेन्ना थावन तेंचे बिझनेस स्टार्ट आसले आनी हे फेक म्हण तांकां नोटीस येयले स्टॉप करीचे म्हण प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी
त्या दाळा आम्ही तांकां देवाची उतराची घोषण करची तांकां 1 month कंटिन्युअस 1 दीस येयली 2 दीस येयली आनी त्यांचे नोटीस येयले त्यांचे फोन कॉल्स येयले ते भियोन आनी परत आमकां फोन करताली त्या दाळा तिका आमी देवाचे उतरांत कंटिन्युअसली 1 month तिका शिकयले कशें घोषण करचे आनी कशें सांगचे तसली परिस्थिती येयले तेन्ना कशें आमी थीर रावचे प्रेज गॉड थँक यू जीसस असले फर्स्ट टाइम नोटीस येवना तिका ह्या 1 year दिस इज द 13th month प्रेज गॉड Praise थँक God. Thank you, 13 Jesus. months ती झुजली त्या परिस्थितीत हावन पूण देवाचे उतराक ती अडीग रावली प्रेज गॉड आनी तिणे ते इतले घोषण केले 2 days बिफोर ऑन संडे आयतारा दिसा नाईट 11 o'clock फोन करता ती आनी इतली रडोन आनी सांगून जेजूक ती अर्घा दिवन आसली जे थंयच्यो एक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्यो मनीस आसलो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तांकां ते मनशांनी उलोवन ताणें पर्सनली कॉल केले तिका आनी सांगले आज थावन तुजे केस हे आमी क्लोज केला आनी तूं कंटिन्यू करये तुजे बिझनेस आनी तिका 4 lakhs इन बिटवीन 4 times नोटीस येयले इन दीस 13 month शी गॉट 4 times नोटीस फ्रॉम द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आनी जेन्ना तिका ते नोटीस येयले त्या वेळार तिका एक पैसे भरचे तुझे हे बिझनेस तुझे सुरवात धरूनचे तुका गरजेचे आसा तर तुवें ते पैसे भरिजे 4 lakhs 2 lakhs और समटायम्स 10 lakhs अशें तिका नोटीस येतले तुवें पैसे भरिजे आनी तुजे बिझनेस आमी चलोवंक तुका मुखार करता पूण ती अडीग रावली आनी म्हणली जेजू हांव तुजेर पातयेवन आसा हांव तुजे उतराचेर पातयेवन आसा हांव थीर जावन रावतली हांव एक पैसे भरनासतना हे केस तूं पाटी घेतलो म्हाजे लागीं तुवें ऑलरेडी केला म्हूण हांव पातयता म्हूण सांगताली ती प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, Jesus. संडे नाईट 10:30 ते मनशाचे फोन येता तेणे म्हणले हांवें हे केस क्लोज केला आनी आज थावन तुका कोणी फोन करनात ह्या विशयान आनी तुवें सुलभायेन तुजे बिझनेस चलोवन व्हरूंक शकता आनी तुका जे कितें नोटीस येयले पैसे भरचे आज थावन तुवें भरची गरज ना एक पैसे तुवें भरची गरज ना प्रेज गॉड Thank you, Jesus. सांगताना इतली रडोन अर्घा दिवन आसली प्रेज गॉड रडोन आमी तिका कन्विन्स करताली रडो नाका इट इज अ हॅपियस्ट जॉयफुल सिच्युएशन म्हण पूण तिका कंट्रोल जायनासतना ती हाफ एन आवर अर्घा दिवन आसली प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरीट कित्याक आमी तिचे लागीं पैसे आसले 4 lakhs नी 10 lakhs नी भर तिने आपले बिझनेस सुरवाती करीत असले 6 months बिफोर जेन्ना तिका ते नोटीस येता 4 times नोटीस येयले पैसे भरचे पूण तिने हर एक वेळाक तिने इतलेच म्हणले जेजू हांव एक पैसे भरची ना पूण हे केस तूं क्लोज केलाय आनी तुवें म्हाका जैत दिला हांगा आनी ती आशिर्वादीत करनासली सबारपटी आमी जे मनीस आमचे बरोबर आमकां एक पाड कितें चिंतना करता आमी ताका दुरसोंक मुखार सरता नातर आमी तेजे बद्दल शिरापता तेका वय पूण तिणे आपले बरोबर कामांत असले ते मनशेन जे मनीस तेजे नंबर्स चेंज करून इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाक सबमिशन केले तेजे बिझनेसाचे खाशा मनीस असलो तो पूण ते मनशाक तेणे एक दीस तिने शिरापूक ना तेजेर आशिर्वादीत सांगताली ती देवाची उतरां उलोवन आसली ताका देवाचे कृपेन भर म्हण उलोवन आसली प्रेज गॉड सबारपटे आमकां कितें जाता कोणाचेर राग आसते ना आमकां कोणाचेर द्वेश आसता प्रेज गॉड त्या वेळाक आमी नकारात्मक उतरां उलयता त्या मनशाचेर प्रेज गॉड थँक यू जीसस पूण त्या वेळ आसता आमी खंयची उतरां उलयता दुसऱ्यांक शिरापचे ते आमचे ब्लेसिंग्स आमचे थंयता पयस सरता प्रेज गॉड तर आमी हर एक वेळाक आमी जेन्ना उलयता प्रेज गॉड त्या वेळाक आमी
चिंतून उलोवंक जाय आमी कसली उतरां उलयता, कितें उलयता, आमचे मतीन जे आसता, आमचे काळजान जे आसता, प्रेज गॉड, तीच उतरां आमचे तोंडांतल्यान येता. आमी आमचे भितर हे 5 सेन्सेस, आमचे दोळे, कान, आमचे तोंडान आमी कितें सेन्स करून, आमी कितें आयकून आसता, तेंचे आमचे मनांत वयतात. पूण त्या वेळाक आमी हे संवसारी विशयांत आयकून आसतना आमी हे सगळे पयस करून, प्रेज गॉड, देवाची उतरांनी आमचे काळजांत भरले, प्रेज जीसस, त्या वेळाक आमी केल्ली हर एक घोशण जे असतात ते सुफळ जातात आमच्या जिवितांत. आणि तेच घोशण आमकां जैत व्हरूंक आमच्या जिवितांत साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कोणाक कितें ऍड करचे आसा, कोणाक उलोवचें आसा ह्या विशयान, तुमी उलयेत. प्रेज गॉड. कोणाक कितें विचारचें आसा. प्रेज गॉड. पारो करता म्हणले ही इज वॉचिंग, वेटिंग. कशे तो एक वेट करन आसता. प्रेज गॉड. जशे आमी एक सेक्युरिटीक पळयता न्ही, एक गेट क्लोज करचे, कोण येता तर तो ओपन करतलो, तो वेट करना आसा. कोणाची व्हेकल येता तर ही इज वन गायड, ही इज वन गार्ड, ही इज गार्डिंग आर एव्हरी वर्ड दॅट इज कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ. इंग्लिश वर्स बायबलान तुम्ही सबार वर्जनान डिफरंट ट्रान्सलेशन येता, थंय तुमकां एक्झॅक्ट मिनींग येता. एक गार्ड, गॉड वॉचेस आर वर्ड्स, गॉड गार्ड्स आर माउथ, अशें आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तो वेट करना आसता, तो राखून आसा. पारो करचे म्हणल्यार आमचे तोंडांत हांव कितें उतरां येता, तो वेट करना आसा कसली उतरां येता आनी ते हांव केन्ना ते एक फुलफिलमेंटाक हाडता म्हणचे. प्रेज गॉड. ब्रदर कीर्तन, क्लियर की तुमकां मिनींग? सॅम गे. येस ब्रदर. प्रेज गॉड. कीर्तन. येस मेसेज केले तेणी चॅटान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें उलोवचें आसा ना क्वेश्चन्स कोणाक आसता? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें ऍड करूंक आसा जाल्यार, सवाल आसा जाल्यार इसारियत. प्रेज जीसस. कोणाची टेस्टिमनी पण आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. प्रेज गॉड सिस्टर. कोणाची टेस्टमनी आसा जाल्यार शेअर करा. हे टीचिंग आयकून झूमांत जॉईन जावन वा तुम्ही भायर वचून कोणाक देवाचे उतार दिल्ले असल्यार ओके. रेखा सिस्टर आसा. रेखा सिस्टर आसा. सिस्टर थँक्स गिविंग प्रेयर करूया. ओके. नंतर थँक यू जीसस. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बापा, ह्या वेळ आमकां तुवें फावो केलाय. तुजी उतराची वळख आमकां हर एक वेळार तू करून दिताय. आज तुवें आमची एक आयडेंटिटी, एक वळख जेजू क्रिस्ता थंय कसली जावन आसा म्हणजे तुवें आमकां शिकयलाय.
आम्ही एक रायकुळयेची जावन आसा. आम्ही रायाची भुरगीं जावन आसा. प्रेज गॉड. अर्गा जेजू तुवें हर एक कार्य जे संपदले प्रेज गॉड खुर्साचेर ते कार्या वरवीं आज आम्ही एक जायतेवंत जिवेत जिवन आसा. आज आम्ही घोषण करता जेजू क्रिस्ताचे नावेन हांगा हजर असल्या हर एकल्याच्या जिवितात जे परिस्थितीन ती वचून आसा, जे कितें दोंगर त्यांच्या जिवितांत आसा, जेजू तुझे नावान हांव घोषण करता ह्या वेळार सगळे दोंगर ते मेणा बरी कडलात. हर एक जे कितें त्यांचे मनांत नकारात्मक विचार चलोन आसात, जेजू तू जाणा आसाय. आणि ती सगळी नकारात्मक विचार तुवें काड ते दर्यांत तुवें उडयलाय. तुका अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या. जे लोक ह्या वेळाक तुझे उतराची वळख नसताना प्रेज गॉड जे युट्यूबांत आसात आयकून आसात प्रेज जीसस, तेंका कोणाक तुजी उतराची वळख ना, हांव घोषण करता ती सगळी तुझे उतरांत आयलात आणि तुझे नवे जिवीत जिवन आसात. ती एक नवी उत्पत्ती जालात. अर्गा जेजू तुझे उतरा वरवीं तुझे नावांत हांव घोषण करता. जे लोक हांगा आर्थिक समस्येंत हांव आसात, हांव घोषण करता त्यांच्या जिविताचेर सगळे त्यांचे गरजो तुवें पूर्ण केलाय ते तुझ्या कार्या वरवीं. आणि हे सगळे आम्ही आमचे जिवितांत आपणायता स्वीकारता, कित्याक तुवें तुझ्या उतरान सांगला जे समेस्त म्हाजेर विश्वास दवरतात, जे समेस्त म्हाजेर सतमंतात भावार्थात, अर्गा जेजू तुवें तांकां तुजी भुरगीं जावचे म्हूण तुवें लेखला. तुका अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, जे कितें तुवें आज शिकयले आनी हर एक दिसा तूं आमकां शिकयताय तेजे बरी आमचे जिवीत तुवें रचून हाडला म्हूण आमी भावार्थान स्वीकारता आनी आपणायता आनी घोषण करता जेजूचे नावेन. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. कल्याण जॉईन जाऊया. थँक यू सिस्टर. Thank you, brother. सगळ्यांक देव बरी रात. Praise Jesus. Thank you. Thank you. पल्या